मुरमुशे तुया ह्या वाठारांत रावपी लोकांक पिवपा खातीर उदक मेळना. ह्या वाठारांत नळ आसात मात नळाक उदक येयना. पावसानय उदक नळाक येयना म्हूण थळावे लोक तिडकल्यात. सोमारा धारगळचो जिल्हा पंचायत वांगडी तुकाराम हरमलकाराच्या मुखेलपणा सकयल मुरमुशे तुयेच्या लोकांनी पेडणेच्या उदक पुरवण खात्याचो अभियंतो वाल्सनाक घेरावो घालून जाप विचारली. हो प्रॉब्लम आयचो न्हू, एका कमीत कमी 7-8 म्हयने जाले हो प्रॉब्लम आसलो. आतां जेन्ना समर सिजनान आमकां कळ्ळा आसा की शॉर्टेज ऑफ वॉटर, बट आतां मान्सून चालू आसतनावूय लोकांक उदीक ना नळाक. एक दीस येता हेजो अर्थ हे न्हू की म्हयनोभर चालूच येता. थोड्या थोड्या घरांनी आतां जाले एक दीस सुद्दां एक थेंब उदकाचो ना. ताका लागून आयज आमी सगळे जाण हांगासर कंप्लेन घेवन ही कडचे येयलेले. आतां तो पर्सनली आपूण येता म्हणटा, चॅक करता म्हणटा, म्हटल्यार ताका आमी रिक्वेस्ट सुद्दां केला की आमकां ह्यो जाता तितले बेगीन म्हणजे आयच्या आयज नाल्यार फाल्यांच्या दिसा भितर तरी हो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय. आतां गणेश चतुर्थी येता, तितूनसून लोकांक तो प्रॉब्लम परत आतां करता म्हटला तेणीन, म्हटल्यार ते म्हाका दिसता तेणीन मातशें भितर सिरियसनेस दाखोवपाचें आनी जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लम सॉल्व करून उडोवचो. जे थोडे लोक आहात हांकां उदीक सारकें मेळना. उदक सारकें मेळना म्हणजे आतांच ही एक गोश्ट गिमान बाबा एक एक्सक्यूज आहा. पावसान आतां पावस इतको पडटा आनी तरी जर हांकां उदीक मेळना जाल्यार कित्याक मेळना, तो टॅक्निकली कितें प्रॉब्लम आहा. आमी तांकां विचारलें, तो येयीन सांगलें अशें कितें पायपलायन ओल्ड आसा हें तें आसा. आमी कितें म्हटलें, ओल्ड आसा तें आसा, बाकीचें उदीक तुमी कॉक आहा तो बंद करता आनी लोकांचें उदीक तुमी स्टॉप करता. 2018 सालानसून आयज 8 म्हयने कंप्लीट जाले. एकूय दिसा आमच्या नळाक उदक येवंक ना. आमच्यानी अशी जायत 4-5 एग्जाम्पल आसात, एकूय दीस उदक येवंक ना. ह्या वर्सा तर इतलो पावस लागला की फाटल्या 15 वर्सांक इतलो पावस लागूंक नासलो. इतलो घोव करून पावस पडटा. म्हाका प्रायमरी स्कुलांतली एक कविता याद येयली, एगे एगे सरी म्हाजे मडके भरी. आनी तेचो आमकां प्रत्यय येयलो की जून आनी जुलय म्हयन्यान आमी मडके सरीच्या धारेंचेर भरले. पूण आतां ते सरी कमी जाले. पूण अजाप दिसता की इतके सरी व्हांवले आसतना नळाक एक थेंब गळना. म्हणजे हो एक चमत्कार आसा आनी हो चमत्कार कोणी केला, नियतीचो चमत्कार न्हू, तर हो वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचो चमत्कार. इतको पावस पडटा आनी नळाक उदक येयना तेन्ना राज्य सरकारा कडेन मागणी करता की जेईक आनी येईक सरकारान एक पुरस्कार दिवपाचो आनी तेंचो सन्मान करपाचो की तेंच्यांनी एक रेकॉर्ड केलो की इतलो पावस पडून सुद्दां फर्स्ट टायम अशें जालां की नळाकूच उदक येयना. एक मोठी ट्रॅजेडी आसा. तुवें गांवांत मुरमुसे भागानूय उदक, भागान उदक, लोक आमकां विचारता, आमचे कडेन तांकां दिवपाक उत्तर नासता. हे येई आनी जेई हांगा बसता ऑफिसान आनी आपणाक जाय ती उतरां दितात, पूण ते उदक दिवपाक केपेबल ना. तेन्ना तेंच्यांनी जास्ती आतां चड आमी मुदत दिवंक शकना. आमच्या सहनशितेचो अंत जाला. एक 2-3 दिसां भितर अरेंजमेंट करपाक जाय, नाजाल्यार आमच्या आंदोलनाची आमी रुपरेशा बदलतलो. घागरी मोर्चा. पेडण्याचो उदक पुरवण खात्याचो अभियंतो वाल्सनान उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचें उतर लोकांक दिलां. 2 दिसांचो वेळ खात्याक दिला. 2 दिसांनी उदकाचो प्रश्न सुटावो ना केल्यार रस्त्यार देंवन रस्तो येरादारी करपा खातीर बंद करपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. जेईच्या येईच्या वेळ पडल्या आमदाराच्याय बी वयतले, हेची दखल घेवपाची आनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे. ते तुमी ओपन करपाचे ना. जर ओपन करनात जाल्यार आमी एक सोणयान 2 दिसांचो तांकां टायम दिल्लो सोणयान, जाल्यार आमी रोड ब्लॉक करपाचे अशी आमची लोकांची मनस्थिती आहा. सो आमी तांकां आडोवंक शकना. तेंकार येईन आनी जेईन हेचेर अभ्यासपूर्वक काम करपाची गरज आहा आनी हे लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाची गरज आहा.